हेका मीठ लावया आणि मातशी एक 10 मिनटां कुशीक दवरल्या आता. तर आमचें आयदन तापलें की तितून तेल घालया. थोडी सासवां घालया, थोडो हिंग घालया, एक हाफ टीस्पून आणि हें गोड जें आमी घेतलां तें घालया. एक 2 ते 3 मोठे असल्या तोरा खातीर एक 1.5 कप गोड. आता हें मेल्ट जालां गोड, तितून घालया ही तोरां. पांच मिनटां शिजले की तितून घालया 2 उबे चिरलेल्यो मिरसांगो आनी हेजे बरोबर घालया थोडें आलें. हे ऑलमोस्ट आटत आयलें की तितून ही जी हांवें सासवां भाजून दवरल्या, तुजो पावडर करून घेतला तो घालपाचो. हें इतलें शिजलें की बंद करपाचें आनी आमचें लोणचें तयार जालें.